नमस्कार. आईच्या डिबेटात तुमकां सगळ्याक येवकार. वर्स सोंपता पण म्हाका दिसता प्रश्न सोंपनात. वर्सा बरोबर जर प्रश्नय सोंपिल्ले म्हाका दिसता सगळेच जाण सामके आनंदी उत्साही आसता आशिल्ले, पण तशी परिस्थिती ना. आनी ह्या टायमार म्हाका दिसता गोंयाक सगळ्याक एक जो प्रश्न पडला की आमकां ज्या तरेचे ट्युरिस्ट येवपा लागल्यात, तेय बी ह्या टायमार येवपा लागल्यात, डिसेंबराक येवपा लागल्यात, इयर एंडाक येवपा लागल्यात, तांची क्वॉलिटी कितें? जी एक 10 वर्सां पयलीं परिस्थिती आशिल्ली, फॉरेन ट्युरिस्ट आसूं, क्वॉलिटी ट्युरिस्ट आसूं, तीच आज आसा काय कितें? कारण एका वटेच्यान सरकाराचो हावेस आसा की ट्युरिजम इंडस्ट्री क्वॉलिटी वटेच्यान वचची, पण ऑन ग्रावंड जेन्ना आमी परिस्थिती पळयतात, जशें हांव फाटले 3-4 प्रोग्रामांनी सांगत आयलां की रेंट अ कार पयली की बाबा गोंयकाराक आपली कार मातशी कुशीक घेवची दिसता, तुमी पयलीं वचात मागीर आपूण आपल्याले पळयता म्हणून. कित्याक लागून ही परिस्थिती आयल्या आनी बदलपाची चिन्ह आसात काय कितें? 3 मानेस्त म्हजे बरोबर, दोग जाण स्टुडियो भितर, एक मानेस्त आमकां ऑनलायन जॉयन जातात. पयले आमकां उत्तर गोंयांतल्यान जॉयन जातात, जे गोंयांतले एक नामनेचे ट्युरिजम हॉस्पिटॅलिटीचे वेवसायीक नंदनबाब कुडचडकर, वेलकम. दक्षिण गोंयांतल्यान ऑनलायन जॉयन जातात दक्षिण गोंयांतले हॉटेल वेवसायीक, जांकां त्या वाठाराचो थंयच्या ट्युरिजमाचो खूब व्हडलो कितलेशा दशकांचो अनुभव आसा, सेराफीन बाब कोता. आनी एक तिसरी म्हाका जॉयन जातात, ट्रॅव्हल अँड ट्युरिजम असोसिएशन ऑफ गोवाचे अध्यक्ष आनी जे ट्युरिजम बोर्डाचेरय आसात, सरकारा बरोबर रेग्युलरली ह्या गजालींचेर उलयतात, ते निलेश बाब शाह. निलेश बाब वेलकम. नंदनबाब, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. सादो प्रश्न हो, तुमी इतलीं वर्सां, इतलीं दशकां ह्या इंडस्ट्री भितर आसात, देशांतलो एक नामनेचो एलपीके सारको क्लब तुमी चलयतात. तुमचो अनुभव कितें? तुमी एक बिझनेसमॅन म्हणून ज्या तरेचो क्रावड तुमचे कडेन येता सध्या, सॅटिस्फायड आहा काय कितें? हाजेर म्हाका एक 2च मिनटां दी. हय. पयली गोश्ट, गोंय म्हणटात ती गोंयची ट्युरिजम इंडस्ट्री गोंयकारांनी वयर काडली ह्या मातयेचेर. 1961 to 83 हिप्पी आयले आनी आमी गोंयकारांनी ते हिप्पी बरोबर रावन ही इंडस्ट्री मुखार काडपाक, मुखार पावल घालपाक लागले. 83 चोगम जालो. चोगम जातकीर गोंय सगळ्या जगभर दिसलें, अरे वॉट अ ब्युटिफूल पीस ऑफ पॅराडायज. तेन्ना पासून दुसरे लोक येवपा लागले आनी गोंयान चार्टर्ड सायलींग, गोंयान सगळे जगा वयले लोक येवपा लागले. आनी हें सगळें जातकच आमकां कोविडाच्या नांवान एक गिराण लागलें. कोवीड तसो लागलो, त्या फुडल्या 2 वर्सांक सगळे हिंदुस्तानच्या लोकांक दिसूंक लागलें की गोंयान पयसो आसा म्हणून, आनी सगळे जाण गोंयान येवपाक लागले. कारण भायरूय वचपाक मेळनाशिल्लें, खंयच वचूंक मेळना. हय. आतां गोंयचो धंदो म्हणटा तो कितें? तितलो कोको तितलें मेमे. तितलें समज रायस आसा, त्या रायसाक तितलें नुस्तें. आतां जालें कितें? अकस्मात एवरी डे नवीं हॉटेलां येतात, नवीं रेस्टॉरंटां येतात, 100 बायक्स येतात. अरे हाका धंदो खंयचो? हाका धंदो खंयचो? तितले लोक येनात. अकस्मात आसगांव समज गेले 100 रेस्टॉरंट, सगळे नेम द कायंड ऑफ फूड यू वॉन्ट, बट वेर इज द क्रावड फॉर इट? दुसरें, हें सगळें जाता आसतना आमी एक वगडायलें, ह्या गोंयचें विज्युअल पोल्युशन. येता आसतना तुका सगळे तरेचे बोर्ड दिसतात, बरें झाड दिसता, ताका एक बॅनर बांदिल्लो दिसता. सायडींतल्यान वता आसतना सगळे तरेचे गाडे दिसतात, ह्या गाड्याचेर बिरयाणी विकतात, ढाबा विकतात. म्हाका आतां अशें दिसूंक लागलां, हांव दिल्लीच्यान पंजाब वता आनी त्या वाटेचेर ढाबे बी आहा तशें आमचें गोंय दिसूंक लागलां. अशें करून फिश करी रायस काय बटर चिकन हो प्रश्न पडलो तुका? हाजेर हांव सोंपयतां. हांव हाजेर सुरवात करता. तुमी एक खूब बरें सांगलें. 1961 उपरांतचो काळ, चोगमा उपरांतचो काळ आनी कोविडा उपरांतचो काळ. ऑन दॅट पॉयंट सेराफीन बाब तुमचे म्हऱ्या येता. आमी एक सदांच गोंयकार अशें बिलीव करतात की दक्षिण गोंया भितर क्वॉलिटी ट्युरिस्ट वता म्हणून. एक रेस्पेताद मनीस थंय वता,
ती कंपॅरेटिवली उत्तर गोंया परस गजाली चड बरी आसात. हो अनुभव तुमचो तसोच आसा काय बदलपा लागला फाटली 1-2 वर्सां भितर? भरपूर बदलला. हं, आणि तो बदलला म्हणल्यार कितें जालां, एक 5 स्टारांनी जो फॉरेन टुरिस्ट येतालो तो आतां इंडियन वेडिंग सायट जावंक पावले. म्हणजे डेस्टिनेशन वेडिंग खुबशीं जाता. जे मेरेन डेस्टिनेशन वेडिंग जाता, जो हॉटेलाची इकॉनॉमी जी आहा ती चलता. सो हं, आय हॅव नो कॉमेंट देर. हांकां बूक लागल्या तांकां पडटा, देखून ते फॉरेनरांक सोडून ते थंय पावले. हं, की चार्टर टुरिझम कमी जाला. दुसरें, तुय क्वॉलिटी टुरिस्ट म्हणपाचे अपेक्षा जो आपले बजेटी डेस्टिनेशन वेडिंग वालो सावथ गोवांत पावला. सो लोकांक त्रास जावपाचे अशें ना जशें नॉर्थाक जाता ते. हं. पण बाकीचे एक सेक्टर आहा जो सावथ गोवान, तो स्मॉल एंड मिडियम हॉटेलीर, जाका खुबसो हांव लागींच्यान पळयता, तूंय बी जाणा. हं, सो थंय कितें जालां, आमकां एक डिसेंट फॅमिली टुरिझम म्हूण येतालो. आनी इंडियन टुरिस्ट जावं ते बजेटीड आसूं, पूण तांकांय बी रायट आसा गोंया येवपाक, आनी ते माणसुकेन रावताले आनी आमी ते फॅमिली टुरिझम चलयताले. आतां आनीक पॅरलल रेशो उबो जाला आनी हांव नकळो कितले मेरेन सरकार तेजेर नदर दवरता तो. हं. एक म्हणल्यार booking.com, एअरबीएनबी आनीक जितले ऑनलायन पोर्टर आहा ते कितलेशे आहा. तातूंतले एअरबीएनबीन कितें केलां, हजारांनी सेकंड होम शर्मा वर्मा गुप्ताजी आनी थर्ड होम ऑर फोर्थ होम हं. एअरबीएनबीन ती आपल्यान भाड्यार केल्ली आहा. आनीक तुका आख्खेंच फ्लॅट मेळटा 10-12 जाण रावपाक. जशें तुवें सुरवातेकूच म्हणलां, जेन्ना रेंट एक कार येता, जेन्ना तूं भिता आनी म्हणटा बाबा तूं पयलो मागीर हांव, वच. अशी परिस्थितीचेर असो क्रावड सावथ गोवांत आतां जावपाक लागला. जे सो तुमकां आमी पयलीं दिसनाशिल्लें. ना 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 हं, दिसनाशिल्लें. आतां ते सावथ गोवा पिसफूल म्हणून एअरबीएनबी आतां ते सावथ गोवाकूय विकपाक लागल्या. अरे तुमकां बरो जागो दिता आपूण अशें. आनी तातूंतल्यान जो टायप ऑफ क्रावड जो येता, तो फक्त त्या फ्लॅटांनी रांदपाचो, मोटरसायकल घेवन भोंवपाचो, रेंट ए कार घेवन भोंवपाचो. टॅक्सीवालो धंदो करना, तो काबार जालो रेंट ए काराचेर. फ्लॅटांनी रावन रेस्टॉरंटां काबार जालीं. आनी जे मिडियम हॉटेलां फॅमिली चलयताल्यो आनी ज्यो जीएसटी पर्यंत फारीक करताली, ती जीएसटी लिकेज हेवी टू हेवी जाली. ते म्हणटा इकॉनॉमिक्साचेर ते मागीर उलया. हं. पूण परत नॉर्थ गोवाचे एक मिनी नॉर्थ गोवा बेनावली आनी कोलवा जावपाक पावला. दॅट व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉयंट निलेश बाब तुमचे म्हण येता. आनी 2 मुद्दे काडले. एक जो नंदन बाबान सांगलो तो 3 फेजी. दुसरो चार्टर टुरिझम म्हाका दिसता आतां एक स्टॅटिस्टिक्स सुद्दां आमकां पळोवपाची गरज ना, कितें देंवता काय कितें तें. तुमी ताजेर विस्तारान सांगचें. आनी तिसरी गजाल जी खूब सांगली, जी एक अनऑर्गनायज्ड सेक्टर तयार जाला. हांव ताका हॉस्पिटॅलिटी म्हणत ना, की रावपाचें म्हळ्यार येवप रावप रांदप आनीक रेंट अ कार किंवा रेंट अ बायक घेवन फिरप, जातूंतल्यान गोंयकाराकय कांय फायदो जायना, गोंयच्या अर्थवेवस्थेकय फायदो जायना, टुरिझम सेक्टराकय कांय फायदो जायना. Thank you, Pramod Bab. First of all, compliment of the seasons to तुमचे सगळे viewers are. Basically, I would like to change the dynamics. When we are talking about quality tourist, what will be the definition of quality tourist? So let's stick it that we want well-behaved tourists into Goa. As Serifam सांगले, budget tourist too येता. So sometimes अशें जाता की budget tourist that is not a quality tourist. It is not question of that. Even budget tourist also, because Goa already we have infrastructure with the small hotels, people who are build the infrastructure for last 25-30 years, and today if you see the maximum people who are suffering is in that segment, as Sarifana Baba just said. Reason being, this segment used to be catered by charter tourists. Now unfortunately charter tourism is down, so there are various reasons. One of the major reason, like I'll give you the statistics wise, pre-COVID we used to get 5 to 6 flights a day from Russia. Now we are getting 6 flights a week. So can you imagine the difference kitko zalo to? So to एक झालो. दुसरो, now we have a flight from UK. Last year 2 असली, या वर्सा आनी 2 वाडली. पहिली ती आनी चड आसताली when Thomas Cook was operating and TUI was operating. Now Thomas Cook has stopped operations because of the bankruptcy in UK. So that was before COVID, means during COVID time only. So 4 flights COVID थंयच्यान येता.
Then we have few from CSI countries which are coming in. Now, with the war-like situation at 2 points, one is in the Russia and Ukraine, and here at Palestine and Israel. Foreign tourists have shown lot of slump because we used to get lot of Israel tourists to येताले आणि ह्या वर्सा इस्रायलच्या चार्टर फ्लायट येवपाची असली which is of course it's not come. So overall there is a drop in the FITs which were coming from Israel or from those neighboring countries. इंटरेस्टिंगली ज्या जाग्यावेल्यान आमचे खूपशे टुरिस्ट येताले थंय दोन्ही कडेन गॅर चालू आहा. Absolutely. So that is one of the major reasons why there is a drop. Addition to that, कितें जाला की other our neighboring countries are giving the more incentives to the tourists for attraction. So basically, of course, they are doing visa free. Their hotel rates are quite rationalized. And many of the airlines have started direct flights into those countries. Like a classic example is for Vietnam. Vietnam 3 वर्सां पयलीं कोण आयकनासलें. आतां कोणाकूय विचार खंय वयता विएटनाम वयता. कित्याक वयता? Because they have a connectivity from all the major cities in Goa. India, sorry. So all the 6 to 7 places. So the एकदा connectivity आयली तर ऑटोमॅटिकली people like to travel easily. बिफोर आय गो टू नंदन एक सादो प्रश्न विचारता. गोंय म्हारग जाला काय बाकीची सवाय जाल्यात? Basically, Goa pricing have rationalized in this December. If you compare last December केलो तर ह्या वर्सा airfare असो की hotel असो, the pricing have rationalized. ओके. नंदन बाब बरे एक वाक्य वापरले सराफीन बाबान की वर्मा गुप्ता हांची सेकंड होम्स म्हणून आणि जी सामकी कंप्लिटली अनरेग्युलेटेड हॉस्पिटॅलिटी जाल्या. आतां म्हाका हॉस्पिटॅलिटी म्हणपाचो भंय दिसता पण आतां तोच शब्द वापरचो पडटा. आनी दुसरी वटेच्यान गोंय म्हारग जाला बाकीचे जग सवाय जाला. तुमी जगभर भोंवतात तुमकां हो आर्ग्युमेंट पडटा? एब्सोल्युटली. आय मीन सराफीन बाबान पळय उलयला न्ही इज एक्झॅक्ट द रियलिटी ऑफ द ग्राउंड रियलिटी सामकी. हाजेर म्हाका एक 2 गोश्टी सांगपाक जाय. अप टील 6 months to a year back आय वॉज व्हेरी पॅट्रॉयटीक की गोंयकार केन्नाच काबार करूंक दिवचे ना म्हणून. पण आज समज हांव कितें जाता तें पळयतां की आमी गोंयकारूच आमच्याच पांयार फातर मारूंक लागल्यात आनी आमकां एक भितरल्यान हें आसा की ब्लेम इट ऑन समबडी. एवरीथींग यू कॅनॉट ब्लेम ऑन द गव्हर्मेंट. एवरीथींग यू कॅनॉट से दॅट गव्हर्मेंटानूच सगळें वायट केलें. पोस्टर आमी लायतात, गुटको आमी विकतात, ड्रग्स आमी विकतात. सो दीस थिंग्स दॅट आमी एज अ सोसायटी करतात आणि सरकारान जाग्यार घालचे म्हणटात. आनी सरकारान आफ्टर एवरी पर्सन सरकारान पुलीस दवरचो. वॉट इज आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? कितल्या गोंयकारांनी ड्रग्स विकतात तांकां खबर आसून सुद्दां पॉयंट आवट करून सांगलां पळय थंय विकता म्हणून. थंय वयर बशिल्ल्या लोकांक कळचें कशें? कितल्या लोकांनी कंप्लेन केलां? आज गोंयभर गेल्यार सगळीं बॅनर्स दिसतात. आजी ताजी ताजी, कोण बिरयाणी, कोण गुटका. ते एअरटेल आनी हे पळय कंपनी आहा सगळ्यो घराच्या भायर सगळे पेंट मारतात. इट्स अ टुरिस्ट पॅराडायज. कोण दिता ते? गव्हर्मेंट दिना, आमी दितात. विद्रुपीकरण करून उडयला आमी दितात. आमी गोंयकारांनीच विद्रुपीकरण करून उडयला गोंयचें. गोंय म्हारग जाला हय नंदन बाब कंपेर्ड टू बाकीची डेस्टिनेशन. खरें सांगू इतल्या वर्सां हय म्हाका दिसतालें ही म्हजी भुमी ही राखपाक जाय. आज म्हाका अशें दिसूंक लागलां की पुरो थकलो. इतली निराशा आयल्या. पुरो थकलो. देर आर टू मेनी फ्रंट्स. skeptical point of view. I want to make a statement today ki if somebody gives me an option for my businesses, I am ready to sell. I am that blunt in making this thing that we have reached the point of no return. सराफीन बाबान सांगला तशें आतां गोंयकार म्हणटा ते तांदूळ समज पळय तातूंत ते फातर आहा तशें आमी गोंयकार उरल्यात. आणि तुम्ही कितें म्हणटा गोंयकारच जबाबदार? आमीच जबाबदार. आमीच काबार केलें. खरे गोंयकार जे आशिल्ले ह्या टुरिजम धंद्यान ते आज स्विंडन आनी भायर बसल्यात. उरल्या ते पीपल हू डोंट नो द आर्ट ऑफ टुरिजम आर इन गोवा. गोंयकार कितें आशिल्ले? सराफीन बाब ऑन दीस पॉयंट आय एम कमिंग टू यू. कारण म्हाका खबर आहा जितली नंदन बाबा गोंयची तळमळ आहा तितलीच तुमकां आसा. आणि आज नंदन बाबा सारको एक सामको अस्सल ह्या मातयेंतलो बिझनेसमॅन सांगता की आपल्या वीट आयला
आणि जर आपल्याक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आपुणूय विकून वतलो आनी हाका गोंयकार जे कितें करतात आमी ते आपल्याच्यान पळोवपा नजो म्हणून. सारकें नंदन बाबान सांगलां तें सारकें. हांव इनफॅक्ट हांवूय त्याच रस्त्यार आसा आनी ऑलरेडी म्हजी एक कंपनी कडेन उलोवप चालू आसा जो म्हजे खातीर मार्केटिंग करतलो आनी हांव घरा बसतलो. एका काळार हांव साऊथ गोवा आनी गोंया भितर वॉज नोन फॉर गोंयकार असो हॉटेल चलोवपी फॅमिली रान अशें आहलें. आतां हय. ते फॅमिली रान ब्रॅकेट ते कोण नोबडी इज बाय. आतां हांव इको फ्रेंडली म्हूण चलयता, सस्टेनेबल टुरिझम म्हूण चलयता, रिस्पॉन्सिबल टुरिझम म्हूण चलयता. ऑल दीस फॉरेन ब्रँड म्हजे कडेन फॉरेन टायटल्स म्हजे कडेन आहा, सद्याक एवॉर्डां आहा, बट तेका कोण पळयना. तुज्या रुमाची रेट कितली, कितल्याक तूं म्हाका रूम दितलो, दॅट इज इम्पॉर्टंट जाल्लें आहा. येवपी कोण, येवपी इतलो सवाय टुरिस्ट भोंवता ताका कांय पळोवपाचें ना. एनवायरमेंट पळोवपाचें ना, टायप ऑफ म्युजीक पळोवपाचें ना, कांय ना. सो खंय तरी हांव मातशें ही डिबेट डायवर्ट करता. वॉट इज द वे फॉरवर्ड, वॉट इज द वे फॉरवर्ड आनी खंय चुकलें. सी थायलंडाक आय एम सॉरी एंड आय एम एक्सक्यूज माय सेल्फ फ्रॉम व्ह्युअर्स. एक उदाहरण दिता आसतना म्हाका ही भाशा आपडची पडटा. थायलंडान प्रॉस्टिट्युशन आहा आनी ते प्रॉस्टिट्युशनाच्या भाराबर थायलंड दीस रात व्हडदें धाडयता की फॅमिली टुरिझम येवची म्हणून. आनी तेमचें फॅमिली टुरिझम इतलें वयर पावलां जे सुवातेर अक्रॉस द वर्ल्ड नोन फॉर प्रॉस्टिट्युशन टुरिझम तो आपलो फॅमिली टुरिझमाचो भाग घेवन 2 पयशे करता. कित्याक? बिकॉज what you are looking for, what sort of a tourist you want. आनी शिस्त कितें, कसो रावतलो, खूंय रावतलो. थायलंडाक ड्रग गेला जाल्यार तूं शूट करतात. एक पर्टिक्युलर डे आसता, त्या दिसाक तुका फारान मारतात जिते. फिनिश. हे तेंचे जस्ट इंटरवीन. या नंदन बाब, थायलंडाक सगळे ड्रग्स लिगल केले. हय. एव्हरी कॉर्नराचेर लिगल मारियोना. तुका जगाचो खंयचोय मारियोना तुम्ही म्हणटा थायलंड वेंट फॉर रिफॉर्म्स. Yes. तुम्ही म्हणटा थायलंड वेंट फॉर रिफॉर्म्स. दे अंडरस्टूड द प्रॉब्लेम, दे वेंट फॉर रिफॉर्म्स. या सो वॉट यू आर लुकिंग फॉर हे इम्पॉर्टंट जाल्लें आहा. आतां गोंया आमकां सराफी बाब तुम्ही कितें म्हणटात, आमकांच खबर ना वॉट वी आर लुकिंग फॉर. काय आमकां खबर आहा पण आमी काय करनात. कांय करना. कोणाक पडून गेलें ना तेजेर एक चर्चा जावपाक जाय. निलेश बाब आसा, टुरिझम बोर्ड म्हूण आसा, तो कितले फावटी बसता, कितले फावटी डिस्कशन करता, कितल्यो असल्यो तूं करता तसल्यो डिबेट्यो जाता, ते निलेश बाबाकूच स्वता खबर आसा. आनी एट द एंड वेर वी आर गोईंग तेंय बी आमी जाणा. तुम्ही म्हाका निलेश बाबाचेर व्हरून सोडलो असो हांवूय डायरेक्ट निलेश बाबाचेर वता. निलेश बाब 2 मुद्दे. म्हाका खरेंच खबर नाशिल्लें ही डिबेट स्टार्ट करतना की जे गोंयांतले 2 नामनेचे आमच्या टुरिझम सेक्टरांतले उद्देजक आसात, दोगूय जाण इतले सारखे निराशेची भाशा उलयतले. आमी निर्शेले, खर्चेले आनी थकले. हय, ही भाशा उलयतले म्हाका खबर ना. म्हाका नंदन बाब उलयलो, फाटोफाट सेराफीन बाब उलयलो. नाव दॅट इज सेराफीन बाबान सांगलें तशें आय हॅव सीन हीज एंटरप्रायज. एक अशें मनीस जे गोंयकारपण, गोंयचो सैम, इको फ्रेंडलीनेस दवरून ताणें सुरवातेसान आपलो बिझनेस उबो केलो अशें मनीस. तुम्ही TTAचे अध्यक्ष, तुम्ही टुरिझम बोर्डाच्या निलेश बाब, ही 2 महत्वाच्या गोंयांतल्या उद्देजकांची उतरां ऐकून तुमकां कितें दिसता? See, let's be positive. I understand ज्यांचे कन्सर्न आसा ते, but we require people like Serafino and Nandan to आमचे जे गोंयपण आसा राखतलो जाल्यार we require such people to be in industry. Suppose if we leave that, then I think where we are heading that everybody knows. So let's be positive and let's focus on our reinvent ourselves. आता कितें जालां आफ्टर कोविड what has happened is the focus of the industry had to be shifted on the more on domestic front because foreign tourists were not coming in. आता जे धाकटे हॉटेल आसा they also suffered maximum. So they were catering to charter tourists and the budget tourists. Aye. Now when we talk about Indian tourists, they are more demanding. So they have to reinvent themselves, they have to reinvest. So those things are there. But I think that is only way forward. We have to reinvent ourselves and remain focused. And let's stick to our core. आणि कितें उलोवच्या पेक्षा जास्त what are the things why tourists are coming to Goa? Tourists are coming to Goa, let's be very, very clear, is sea, sun and sand, right? Now, focusing on that, suppose when we are talking about sea, now our rivers, our sea are getting polluted.
So how we can correct that or how we can reduce it? तुम्ही म्हणताय लेट्स ॲटलीस्ट गेट द बेसिक्स राईट म्हणून. Absolutely. Unless we do that, Yeah. see what has happened, I'll tell you. आता आम्ही कलंगूट बागाचे म्हणतात to start with. Now, how many earlier also in debate we have talked. Last तुम्ही केन्ना पावला? तुम्हीच सांग केन्ना पावला? गोंयकार कलंगूट बागा बिचार केन्ना गेला? कित्याक वचना? So one of the reason why they are not असा going. परिस्थिती वचपाची आम So प्रामाणिक why it's not going? So everybody knows the reason. Aye. So who is going to correct it? Do you expect outside tourists coming and correcting it? It's not possible. We ourselves needs to correct it. So we need to find out the solution within ourselves. And it's no point, as Nandan Bab said, to pointing to the government. See, government will do what they need to do. But as the people of Goa, as the industry of Goa, what we can do to sustain ourselves, because ultimately it is a sustainability. Correct. Like this year, if you take Goa, पोट आमचे. absolutely. This Hoy. year, if you take Goa, आता सगळे म्हणटा सगळ्यां डिबेट पळयता एअरफेअर कमी जाला, हॉटेलाचे रेट कमी जाला, कित्याक जाला? Because demand is less. Ultimately, all the dynamics works on demand and supply. Absolutely. So let's try to address and look into the challenges and stick to our basics rather than talking something XYZ. Of course, as far as the Sarafana Bab was saying that villas have come, flats have come, wherein in the tourism board we have made it compulsory that everybody has to register. Without registration, online Yeah. portals cannot sell. Yes, सगळे आसा. But ultimately it boils down to implementation. Correct. And it boils down to की तो थंय कित्याक वयता? Because there is something lacuna in our side. So let's correct ourselves and see that we are better product wise. Let's focus on our product and let's focus on Yeah. the vision of Goa as what we all as या as सराफीन a बाब Goan. म्हाका खरेंच बरें दिसता की टुरिजमाचेर खूब दिसांनी पोट्टिडकीन डिबेट जाता. सराफीन बाब या सांगा. निलेश बाब, प्लीज बेर विथ मी अँड डोंट फील बॅड अबाउट इट. आता कितें जालां, उटसूट बोट सगळे वयता थंयसर वी आर वर्किंग ऑन इट अशे शब्दांचो आपूट जाता. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड पॉझिटिव्ह. हांव पयलो एका टायमार भरपूर आशावादी आशिल्लो. प्रत्येक वर्साक आशावादी जावप, आशावादी 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 आनी आतां निराशेवादी, आनी हे कंटिन्यू उरतले. दीज आर द ब्युटिफूल लॉंग गुड वर्ड्स, ब्युटिफूल वर्ड्स. लेट्स थिंक पॉझिटिव्ह, लेट्स डू दीस, लेट्स डू दॅट. कांय जायना जायना आनी जावचे ना, आनी जावपाचे बी ना. जावपाचे रस्ते बंद जाल्ले आसा. आतां 12-13 हजार 14 हजार फ्लॅटां तूं नेटाचेर गेल्लो जाल्यार आसा. सरकारा कडेन ती क्रॅकडावन करूंक जायना. जेन्ना तूं सरकारा कडेन उलोवपाक गेलो, आमी कमी पडटात आर्ग्युमेंट करपाक. वी आर वर्किंग ऑन इट. आमी 3 जाणांक धरल्यात, आमी 100 जाणांक रेजिस्टर केल्या. निलेश बाब म्हणटा रेजिस्टर करपाचें एक ऑर्डर हाडली, तितूंतल्यान 100 जाण रेजिस्टर जाले. 11,000-12,000 अनरेजिस्टर उरले. तितूंतल्यान ते 100 सोदपाचे आसा. आतां निलेश बाब खूब जाणा चार्टर टुरिजम काबार कित्याक जाले? चार्टर टुरिजम काबार जावपाक हाचें कारण, चार्टर टुरिजम म्हणल्यार एक खंय तरी फेस्ता वचपाची भास. ती तुका भास इन्क्लूड आसा, हॉटेल इन्क्लूड आसा, तुजो ब्रेकफास्ट इन्क्लूड आसा, आनी परत तुका घरा पावपा आसा. चार्टर टुरिजमाच्या चार्टरांच्या भितर 300 तरी सिटां आहा. तितूंतली 100 सिटां वा 150 सिटां चार्टर टुरिजम म्हण येता. बाकीची 150 सिटां फ्लायट ओन्ली म्हणून येता. आनी ताका खंय यंत्रणा ना चॅक करपाक. तो फ्लायट ओन्ली म्हणून येता, तो खंय वचून रावतलो तो कोणाच्या घरांत रावता. फॉरेनर, इंग्लीश टुरिस्ट वा रशियन टुरिस्ट कोणाच्या घरांत रावता, खंय तरी रावता. आनी तूं ताका चार्टर टुरिजम 300 फ्लायटां, 300 मनशां पॅसेंजरांची फ्लायट लँड जाली म्हणटा. 300तले 150 हॉटेलांत गेले आनी 150 खंय तरी गेले. ते कोणाक खबर ना ते खंय गेले ते. सो चार्टर टुरिजम काबार कोणें केलें? द सिस्टम हॅज मेड चार्टर टुरिजम बिकारी. ओके, तुम्ही म्हणता द सिस्टम हॅज मेड. ऑन दॅट पॉइंट सराफीन बाब, नंदन बाब, निलेश बाबा सादो मुद्दा. यू आर टेकिंग एन एस्केपिस्ट पोझिशन म्हणटा ते. तुमचे सारखे मनशाने एस्केपिस्ट पोझिशन घेवप न्ही. आणि तुम्ही जर हातवेर काडले मागीर कशें तो टुरिस्ट जो 4 दिसां खातीर हांगा धांगड धिंगा घालपा येता तो खंय जाग्यार घालतलो? ना, आतां हाजेरूच हांव उलयतां. आय वॉन्ट आवर TTAG प्रेसिडेंट टू लिसन. पयली गोश्ट, हांगा समज ट्रान्सपोर्ट रॅशनलायज करूंक गेलो, थंय जाला प्रॉब्लेम. Government is rationally trying to find a solution. There is no solution coming because our society is objecting. The world is going towards connectivity. The world is going towards data and everything.
थंय समज टावर घालूंक गेलो आमी होच फोन धरतात आनी त्या टावराक ऑब्जेक्ट करतात. रस्ते कमी आसा म्हणून समज गव्हर्मेंटान वॉटर टुरिझम करपाक जेटी बांदूंक केल्यो ताजेर प्रॉब्लेम जालें की त्यो कोळशाक येतात म्हणून. बाकीचे पळय आमची निसर्ग म्हणून ब्युटी, नॅचरल ब्युटी म्हणून पळय आसा न्ही, ती आमी अशे तरेन वँडलायज करूंक लागल्यात की म्हाका आज म्हज्या गोंयच्या रस्त्याचेरूच चलता आसतना दुख्ख दिसूंक लागला की खंय हांव रावता काय म्हणून, खंय रावता काय म्हणून. आनी हें एवरी टायम लूक, आय कॅन बी व्हेरी क्रिटिकल. हांव गव्हर्मेंटाच्या फावराद उलयना. आय कॅन बी क्रिटिकल ऑफ द तुम्ही म्हणटा गव्हर्मेंट. पयली अपने आप में झाक के देखो. हांवें काल मायकल बाब लोबोक फोन केलो आनी विचारलें, मायकल कितें हो लोक, कितें करूं काय म्हणपाक लागलो. तुवें आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून पळयलां काय म्हणपाक लागलो. सगळे सायडी म्हणपाक लागलो आपणें कितले कपोते गुटखा आनी पान बंद करूंक केलें. हे विकाक केलें म्हणपाक लागलो, फुडले विकाक हाडटात, गव्हर्मेंट हाडटा तें, आमीच हाडटात न्ही तें. आनी गुटखा आनी पान समज भायर लागलो जाल्यार गुटखा आनी पान खावपीच लोक येतले, खंयचे बरे लोक येतले. ऑन दॅट पॉयंट हांव फायनल रावंडा कडेन येता आनी निलेश बाब तुमचे कडच्यान सुरवात करता. तुमी एक बरो शब्द वापरलो की रॅशनलायझेशन. हांव ह्या हाजे वेल्यान फायनल रावंड स्टार्ट करता. तुमी दोन गजाल सांगल्यो, एक म्हळ्यार ह्या वर्साक प्रायसीस रॅशनलायज जाल्या म्हणून, आनी मागीर तुमी सांगलें प्रायसीस पडल्यात कारण डिमांडूय कमी आहा म्हणून. ह्यो दोनूय गजाली आहात. तुमकां आज जर सांगलें टेल अस 3 points वेर वी नीड टू रॅशनलायज द इंडस्ट्री, जाल्यार हे 3 मुद्दे खंयचे निलेश बाब? See, basically the sustainability is the key. I think starting at Nandan Baban सांगले, the pie of tourism has to be increased because कितें जाला की जे गोवन्स जे आसा, if I don't get any advantage of it, if I don't get something income out of it, I am start objecting to it. Even if I am sitting in foreign countries, from there also I start giving the comments. As Nandan Baba सांगा, TV tower घातलो आला objection. So first of all, the vision has to be clear कि yes, tourism is a main industry in Goa. ते maximum लोकांचे पोट भरता आणि everybody needs to work towards one thing. Government कितें हे हाडले ते objection काडप, whatever it is, good, bad, that is a different issue altogether. So basically we need to correct ourselves, and as I said earlier also, we need to what are the requirements which we are talking last म्हाका आता 3.5 वर्सां जाली TTJN, or prior to that our past presidents also talked on similarly. We are talking about the basics infrastructure on the beach. We allow bottles to be carried on the beach, or people who are selling the bottles on the periphery of the entry of the beach. So that needs to be stopped somehow. Secondly, everywhere when tourists comes in, they are in holiday moods. Unfortunately, the Indian tourists which comes in, they are more casual than the foreign tourists. Now let's be it, we have to accept it that we have more domestic tourists which are coming into Goa, which is helping up in the filling up the rooms. Specifically to the, we have MICE, weddings, त्याच्या खातीर room जाता. So how to attract more family tourists, how to channelize the foreign tourists which are not coming, how to see that they come back. So one of the reasons for them going out besides this whole like situation is the pollution. So can we address the pollution issue? How we can do it? What we aikata ki river are polluted, sea is getting polluted. So can we look into that where we have sewerage lines which are being directly attacked? Now sewerage line घातला सगळीकडे but charge जाऊन अजून. तुम्ही निलेश बाब म्हाका सादी गजाल सांगतात, लेट्स गेट अवर बेसिक्स राईट म्हणून. वी हॅव वेन यू, आणि एक सादी गजाल आहा, वेन यू गेट युअर बेसिक्स रॉंग एवरीथिंग गोस रॉंग. ऑन दॅट पॉयंट सेराफीन बाब 3 point जंय तुमकां रॅशनलायझेशन जाय अशें आज तुम्ही सांगपाक शकतात काय? तुम्ही म्हणटात की जावंकच शकना रॅशनलायझेशन, अशे स्टेजीचेर पावले आमी. जावंक शकना, पूण एक हे म्हणून म्हणटा हांव निराशीवादी आशावादी ना, तरी आसतना लास्ट म्हणटा सरकारान इतले कश्ट करून एक गोवा टुरिझम बोर्ड म्हण केला बोर्ड, आणि तो एक्टिवेट जाला 2 वर्सां जाली. ताची परिस्थिती कितें आसा? बोर्डाचे सिटींग फॉर एक्झाम्पल 3 महिन्याक एक पावटी तरी जाता. लेट अस से तुजी डिबेट 3 महिन्याक एक पावटी जाता जाल्यार तुका गोंय डिबेटींतल्यान गोंय जाग्यार घालपाक तुका 12 महिने लागतले. कित्याक एवरी 3 मिटिंग्यो तरी जावपाक जाय कितें कन्फर्म करता. बरोबर.
सो एक फायनली एक वस्त ती कन्फर्म जाता. आतां ती कन्फर्म जावपाक आमी 4 म्हयन्यांनी मेळपाक लागले जाल्यार एक सीझन वयतले. सो विकली बेजीस बसून टुरिझम बोर्डान, सरकारान आनी टुरिझम बोर्डान वांगडा विकली बेजीस बसून जी आयज तुजी डिबेट जाल्या तश्यो आर्ग्युमेंट डिबेट जावन खंय तरी एक रस्तो काडपाक जाय आनी तो विकली बेजीस बसून काडपाक जाय सो दॅट नेक्स्ट सीझन जाल्यारच म्हणटा तुमी गजाली जाग्यार शेवटोवपाक शकतल्यो. एक पॉइंट घालपाक सोदता. दुसरो पॉइंट निलेश one- बाबा, हय ओके ओके रविनाथ तूं यू फिनिश या. दुसरो पॉइंट कायदो म्हणटा आनी काबार करता. कायदो जितलो तूं गोट करतलो पीपल वील फियर फॉर. गोंयांत कोण भिना, कोण कोणाक भिना. सोरो पिवन गाडयो चलयता, एक्सिडेंट करता, कितें जाता द पनिशमेंट एंड द फियर. कायद्याचो भंय उरलो ना. ना हय. आनी तेच इंटरलिंक क्वेश्चन येता वॉट यू आर लुकिंग फॉर. या ओके लास्ट पॉइंट येस येस ओके चार्टर फ्लायट परत रिस्टार्ट करपाक जाय आनी एवरी विजा हॅज टू हॅव ए कॉलम वीच हॉटेल यू आर गोइंग टू स्टे. करेक्ट एटलीस्ट डेटा आमचे कडेन तयार जातलो. तयार जातलो आनी तो सारक्या लिगल धंद्या कडेन पावतलो. ओके निलेश बाब very quickly yes you wanted to come in. Yes, on this point, Yeah. what way forward, TTAG has decided to have a start white paper from this month. We are Okay. working on it, which will be out in another 6 months. I mean, COVID पयली केल्लो. So what we are looking at, that as an industry, where we are lacking and what is the way forward for all of us for our sustainability. येस नंदन बाब फायनल 3 मुद्दे ऑफ रॅशनलायझेशन मुद्दम सांगा. ना म्हाका एक फोण्ण मारपाक जाय निलेश बाबाचेर कळ्ळें. ताणें व्हायट पेपर आयची सिच्युएशन अशें सनबर्न म्हाका नाका पूण म्हाका सनबर्नाचे पास जाय. आय डोंट वॉन्ट सनबर्न बट आय वॉन्ट सनबर्न पासीस. ही आमची हिपोक्रेसी. हा 3 मुद्दे नंदन बाब रॅशनलायझेशन तुमकां जाय अशें दिसता पयली काय गोष्ट. तुम्ही म्हणटात जावंकच शकना सोडलें म्हणून ना हा. गोंयकारांक आय वूड दिस थिंग की हांव मातसो थकलां हें पळोवन आनी मातसो भिटलां. आनी जेन्ना मनीस थकता आनी विकता तेन्ना दिसता की कित्याक आनी करचें. उदक तकलेच्या वयर गेलां. आतां हांगा समज रॅशनलायज जावपाक जाय जाल्यार डिमार्केशन ऑफ द बीचीस हॅव टू बी डन. फॉरेन टुरिस्ट येतले जाल्यार बीच डिमार्केशन जावपाक जाय. ड्युरींग द टेन्युअर ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर राणे इन 80s हांवें खंय तरी वाचिल्लें ताणें एक थोडी एरिया ओन्ली फॉर चार्टर्स डिमार्केट करून केल्ली वेरीन दे कॅन सनबेद नायसली. तेन्ना खूब बोवाळ जालो की ह्यो बिची आमच्यो हाव कॅन यू डेमार्केट. डेमार्केशन टुडे इज नेसेसरी की कोणीय तांचो वचून फोटो काडना. तांची लायफस्टायल इज डिफरंट फ्रॉम अस की तांची लायफस्टायल ऑन अ हॉलिडे इज रिस्पेक्टेड अँड लुक्ड आफ्टर. दुसरें आमचें पळय विज्युअल पोल्युशन जालां की गोंय जें बरें आशिल्लें आज इतलें हळशीक जालां तेंच समज जायना जाल्यार वचचो ट्युरिस्ट येवपाचो. आनी तिसरें आनी निलेश बाबान व्हायट पेपर म्हळा पळय की सगळेच जाण गोंयांक लुटूंक सोदतात. पयलीं विमानाच्यो सगळे जाण तिकेटी आपल्या कडेन दवरप त्यो 20,000 रुपया करप म्हणटकर लोक गोंयांत येना. हॉटेल्स आर इन्क्रिजींग, बायक्स आर इन्क्रिजींग, एवरीथींग इन गोवा. सादी फीश करी रायस हॅज गॉन टू 450 रुपीज. सो डोंट मेक द डेस्टिनेशन सो एक्सपेन्सिव्ह. तुम्ही म्हणटात भांगराची ताती दिवपी कोंबडी माननाकात. मारली रे मारली मुळूय खालें. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हजो वेळ सारको सोंपला. व्हेरी फ्रँकली टू द व्ह्युअर्स आय नेवर थॉट वेन आय स्टार्टेड दीस डिबेट की हांव नंदन बाबाक आनी सेराफीन बाबाक पर्सनली खूब लागीं सावन वळखता. ते केन्नाच इतलीं वर्सां आमी तांकां वळखतात निराशावादी न्ही, सदांच आशावादी, सदांच आमी सुद्दां मातशें जर निर्शेले जाल्यार आमकां स्फूर्ती दिवपी मनीस. ते आज उलयतले म्हाका खबर नाशिल्लें. Nilesh Bab is on a position, so he is putting up a brave front, but I think these are not warning bells. I think ताका कसली घाट ती हांव म्हणना, शब्द वापरना, बट एक मुद्दो सगळ्यांनी केलो की आमी जर गोंयकार सुदारले जाल्यार सगळ्यो गजाली सुदारतल्यो. एक पयली म्हण आशिल्ली यथा राजा तथा प्रजा म्हण. आज आमी लोकशायेन आसात, सो यथा प्रजा तथा राजा हें जर आमी विसरले जाल्यार फक्त राजाक दोश दिवन कांय जावचो ना. आमी प्रजा म्हणून आमची जी जबाबदारी आसा
तीय समजून घेवची पडटली. इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता हे ह्या वर्साचें लास्ट डिबेट आनी त्या डिबेटा भितर ही चर्चा जाल्या. ह्या चर्चेन हें वर्स सोंपोवया आनी फुडल्या वर्सां भितर जर हें आयकून जर कितें कोणाक न्यू इयर रेजोल्युशन बी करचीशी दिसतात जाल्यार ती करची. सेराफीन बाब, नंदन बाब, निलेश बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.